नमस्कार. आमचे गोंय ल्हान अपुरबायेचें, पूण ह्या आमच्या ल्हानशा गोंयांत आमची कोंकणी भास वेगवेगळे तरेन उलयतात. देखीक साश्टीची कोंकणी, बार्देसी कोंकणी, अंत्रुजी कोंकणी, कारवारी आनी पेडणेची. तर आज आमी पेडणे बोलीत बरयल्ली शशिकांत खुनाजीची पावसपाणी ही कविता शिकुया. पावस म्हळें की आमच्या दोळ्या सामका तांबडे गुंज उदक येता. कवी आपल्या पेडणेच्या शैलीन पावसा कडेन उलयता. हांव कविता वाचतां, तुमी लक्ष दियात. पावसा इलय मा, म्हज्या वऱ्या वऱ्यांनी फाळ्या फाळ्यांनी धरच्यांनी खेळत राव, मी बैलांक पेंड लायतय. पावसा घाटा वरसून इलय, धाडकांनी व्हाळ व्हावय, धडकांनी व्हाळ व्हावय, वोटाक लाली लावन दर्याक शिरंगारून रावांनी, मगेर वसांडेर भाडा सोडटय, धारांचेर हालांनी धोलांनी. पावसा काळोख करून इलय, मोठ्या थेंब्याची दडाक झडय, 5 कामरुणां घेवन घुसपट मारून न्हिदतय. आयज शाळा वाटावली तर तुका 10 पयशे दितय. पावसा इलय, धुमशाण काणीत राव, झाडांक रोमाट खेळांनी, धर्तरीक 5वो शालू नेसांनी, झाडांक नवे व्हंकलेचो चुडो भरुनी. पावसा इलय, तुजा बरा जावं, माझा एकच काम कर, माझा भुरगेपण तुज्या पावळ्यांनी विरगळा, ता मातसा दिवन वच, ता मातसा दिवन वच. पावसा इलय मा, म्हज्या वऱ्या वऱ्यांनी फाळ्या फाळ्यांनी धरच्यांनी खेळत राव, मी बैलांक पेंड लायतय. कवी पावसाक म्हणटा, तूं येतना एक सारको येता आनी शेतकारान केल्ल्यो चरी एक सारक्यो भिजयता. शेतांतले ल्हान ल्हान कुडके जे वेगवेगळ्या लोकांच्या मालकीचे आसात, ते कुडके कोणाचे हें समजनासतना समान नदरेन पावस पडटा. कवी म्हणटा, तूं येता आनी ह्या शेतांतल्या कुडक्यांनी हेवटेन तेवटेन खेळत रावता, धरचेल्यांनी खेळिल्ल्या वरी. तितले म्हणसर शेतांत कसपाक आपूण बैलांक पेंड लायता. तूं खेळत राव, हांव पेंड लायता बैलांक आनी म्हज्या बैलांक कसपा खातीर हांगा तयार करता. पावसा घाटा वरसून इलय, धडकांनी व्हाळ व्हावय, वोटाक लाली लावन दर्याक शिरंगारून रावांनी, मगेर वसांडेर भाडा सोडटय, धारांचेर हालांनी धोलांनी. घाटा वयल्यान आयिल्लो पावस धडकांनी व्हाळ व्हावयता, म्हळ्यार भरपूर पावस पडटा आनी ताका लागून दर्या लाली लायिल्ले वरी तांबडो गुंज जाता. अशे तरेन दर्यान शिरंगार केला आनी आतां दर्याक भरती येतली, वसाड येतली, तेन्ना तो वसाडेर व्हडें सोडटलो, जे दर्यान रमतलें, दर्यान तें हालतलें धोलतलें अशें कवी म्हणटा. पावसा काळोख करून इलय, मोठ्या थेंब्याची दडाक झडय, 5 कामरुणां घेवन घुसपट मारून न्हिदतय. आज शाळा वाटावली तर तुका 10 पयशे दितय. कवी हांगा म्हणटा, पावस धडकांनी येता आनी काळोख करूनच येता, तेन्ना कवी म्हणटा बारीक पडचे परस मोठ्या थेंब्याची दडाक पडची, जाका लागून भायर काळोख जातलो आनी घरांतलीं मनशां आपल्या भुरग्यांक शाळेंत धाडची ना, भुरग्यांक कामरुणां घेवन न्हिदपाक मेळटलें. कवी म्हणटा, अशें जालें जाल्यार हांव म्हाज्या बोल्सांतले तुका 10 पयशे दितलो. पावसा इलय, धुमशाण काणीत राव, पावसा इलय, धुमशाण काणीत राव, झाडांक रोमाट खेळांनी, धर्तरेक 5वो शालू नेसांनी, झाडांक नवे व्हंकलेचो चुडो भरुनी. तर हांगा कवी म्हणटा, पावस येता तेन्ना घे म्हण वारो येता, झाडां पेडां हालतात, ताका कवी धुमशाण म्हणटा. असो पावस पडटकच धर्तरी 5वीच जाता. कवी म्हणटा, धर्तरी 5वोच शालू नेसल्या, जशी लग्नाची व्हंकल आनी तिणें 5वोच चुडो घातला. झाडां पेडांचो 5वो रंग म्हळ्यार चुडो कसो कवीक दिसता. पावसा इलय, तुजा बरा जावं, माझा एकच काम कर, म्हाज्या भुरगेपण तुज्या पावळ्यांनी विरगळा, ता मातसा दिवन वच. कवी पावसाची उमळशिकेन वाट पळयता आनी पावस आयलो की कवी म्हणटा, तूं आयलो म्हणजे तुजे कडेन एक काम आसा आनी तें फक्त तूंच करूं शकता. म्हजें भुरगेपण जें हांव भुरगेपणान मजा करतालें ती सगळीं तुज्या पावळ्यांनी विरगळून गेली, व्हांवून गेली. तर आतां तुज्या पावळ्या वांगडा तें भुरगेपण म्हाका परतें जाय, तें म्हाका जर परत दिवशी, अशें कवी आपल्या ह्या कवितेन म्हणटा. तर ही कविता तुमकां समजली आसतली. कविता वाचात, गायात आनी आपल्या घरांतल्यांक सगळ्यांक म्हणून दाखयात. वेगळ्या पद्दतीची पेडणे शैलींतली ही कविता. आमी वेगळ्यो वेगळ्यो भासो शिकूंक जाय, पूण कोंकणींतलीच ही वेगळ्या तरेची एक कविता तुमी आपल्या घरच्यांक म्हणून दाखोवची. देव बरें करूं.